दिवचल चिमुलवाड्यार सुदेश शेटाचे घरार माड पडलो. 60,000चे नुकसान जाले. जे साको आहा त्या साकवाक बरोचसो गाळ अडकलेलो आनी त्यामुळे हो जलप्रवाह म्हणटा तो सगळो अर्धवाडा ह्या मुख्य रस्त्याचेर व्हांवतालो. मागीर हांवें स्वता डिसिजन घेवन आमचे JCB मशीन व्हरोन हो गाळ सगळो ह्या JCBच्या यंत्रान उसापलो आनी हो जलप्रवाह म्हणजे जी वाट जी आहा उदकाची ती मोकळी केली. कमीत ते 8 दीस जाले पाणी थंय फुगलेलें आसा. कोण हांगा असं लक्ष घालिना न्हू. आणि तुमकां आतां हेवटेन आतां जर वाळपय जाल्यार आनी खंयचो रस्तो आसा खंय वाट ना. आता आमचे सकाळच्यान सगळे लोक कामाच्या उरल्या सगळे उरल्या आणि म्हणजे आमकां तारी वयल्यान तो आमचो थंय कायरा म्हणटा पळय थंय पर्यंत आमकां रोडाक हायट जाय न्हू. नाल्यार पाणी वर्सां हें आसता. जाल्यार सपोर्टिंग वॉल तरी आसपाक जाय हांगासर. तें उदक सगळें भितर येता रस्त्याचेर आनी चलपाक मेळना, गाडी व्हरपाक मेळना. लोक कशें वयतले आतां? म्हाका ना हय हे हांगा प्रॉब्लेम आहा हो सुटचो, आमकां रस्तो वयर काडून दिवचो म्हणून. वेळसा 70 रामा गांवकाराच्या कुळागरात कमरभर उदक. घरूय कुळागरात. येवपा वचपाक वाट ना. 50-60 वर्सां जाली आणि आता ह्यो बनारो जालो 16 वर्सां सुमार जाली. ह्या बनाऱ्यान फूग मारून सगळे भाड आमचे नुकसान जाता पळय. आणि हो इरिगेशनाक बी सांगले ते कांयच हे घेना दखल. आणि वयल्यान विचारता कितें तूं पयलीं बांदपाक कित्याक दिल्लो बनारो अशें म्हणटा आणि म्हाका धांवून घालता. रिटर्निंग वॉल बांदता म्हणून वयरसून पाणी येता आणि सकयल घरा सायडीक दाखोवपाक रिटर्निंग वॉल बांदता. त्याचो कांयच उपयोग ना. सायडीक बांदून वयर पाणी येता आनी वयर बांदूंक जाय अशी आणि सांगता बांदता आमी ना हे ते. आमी जर बांदपाचे जाल्यार आमकां लेटर दिवपाचे म्युन्सिपालिटीन तुमचे तुमी बरा तुमचे तुमी बांदून द्या. सगळें पडला. ताळगांव बारभाटान दीपक कांबळीच्या घराचेर झाड पडले.
गोंयांत आतां मेरेन 92 इंच पावस पडला, जो सरासरी परस 11 इंच मायज आसा. 8 स्टेशन ने वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया, यानी कि रेनफॉल जो है 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा. 5 स्टेशनों ने जो है हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया, जो कि 6 सेंटीमीटर से ऊपर का रेन होता है. हमारा जो फिशरमैन वार्निंग भी हमने इशू किया है, जिसमें ये कहते हैं कि ऑफ शोर में विंड स्पीड 45 to 50 किलोमीटर्स पर आवर, इवन गेस्टिंग टू 60 किलोमीटर पर आवर होने के चांस हैं. इसके कारण फिशरमैन सी में 2 दिन के लिए मत जाए. अगले आने वाले 5 दिनों में फॉर अबाउट 2 डेज, यानी कि आज और कल भी इसी तरह का इंटेंसिफाइड और डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होने का चांस है. आफ्टर 48 आवर्स बेस्ड ऑन प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन देर आर चांसेस कि रेनफॉल का जो इंटेंसिटी थोड़ा सा कम होगा. मैक्सिमम रेनफॉल 2 स्टेशन में 15 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ. एक है एला ओल्ड गोवा स्टेशन, वहाँ पे 15 सेंटीमीटर हुआ, और दूसरा है सांकलिम, वहाँ पे भी हमें 15 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ. आज तक इस सीज़न में अराउंड 92 इंचेस ऑफ रेनफॉल पूरे गोवा में स्टेट एवरेज मिला है, जो कि अराउंड 11% नॉर्मल से ज़्यादा है. ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट.